गोंयांत चवथ आशिल्ल्यान नुस्तेकाक मागणी उणी आसा, ताका लागून नुस्तें सवाय जाला। चवथी आदीं 900 रुपया किलो ह्या दरान विसवण विकताले, तो आतां 600 रुपया किलो जाला। तशेंच 200 रुपया आशिल्लो बांगड्याचो वांटो आतां 100 रुपयांक दितात। गोंयांत सध्या नुस्तेमारीचो मोसम सुरू जाला। नुस्त्याची आवक लेगीत वाडल्या, पूण चवथ आशिल्ल्यान नुस्त्याची मागणी देंवल्या। चवथी उपरांत ही मागणी व्हडा प्रमाणात वाडटली। ल्हान व्हड सगळेच ट्रॉलर दर्यांत गेल्यात। पेडवे, ताल्ले, बांगडे खूब प्रमाणात मेळटात। ताका लागून गोंयांतल्या सगळ्याच नुस्तें मार्केटांनी नुस्त्याची आवक वाडल्या। ह्या खातीरूय नुस्तें सवाय जाला।